मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरयोग पळयाच्यो हेडलायन्स. गोंयकारांक दिवाळी आदी वीज दराचो शॉक. संयुक्त वीज नियामक आयोगान फुडल्या 5 वर्सां खातीर वीज दर वाडोवपाक दिल्या मान्यताय. गोंयकारांक तांच्या वीज बिलांचेर करचो पडटलो आतां चड खर्च. मडगावात गुन्ह्यांव आनी येरादारीची समस्या वाडिल्ल्यान शारात केल्यात परतून कॅमेरे सक्रिय. पूण हे खेपे ह्या कोट्यावधी गुंतवणुकीचो योग्य वापर जातलो काय ती परत तशाच तशी उरतली, लोकांचो खोचक प्रश्न. गोंयभर दसऱ्याची पाताळ्ळा उमेद. साबार कार्यावळींचो मेळ घेवन मनयलो दसरो. सांस्कृतीक आनी धर्मीक कार्यावळींचो आशिल्लो आस्पाव. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान राज्यात वीज वापरपाचे सगळे तरेन तयारी चल्ल्या. संयुक्त वीज नियामक आयोगान फुडल्या 5 वर्सां खातीर दर वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. हाचो अर्थ गोंयकारांक तांच्या वीज बिलांचेर चड खर्च करचो पडटलो. वीज खात्यान सुरवेक प्रस्तावित केल्ले परस हे वाड उणी आसा अशें आयोगान नमूद केला. पूण आपल्या सुचोवण्यांक परत परत आडनदर केल्ल्यान खात्यान टिका केल्या. संयुक्त वीज नियामक आयोगाच्या आदेशाक लागून 2025 ते 2030 मेरेन वीज दरान सरासरी वर्सुकी 4% वाड जातली. हाचे वयल्यान 1 ऑक्टोबर सावन गोंयांतल्या घरांनी आनी वेवसायिकांक दर एका युनिटाच्या विजेचो खर्च चड पडटलो अशेंय दिसून येता. वीज खात्यान जरी चड दर वाडीची मागणी केल्ली आसली तरी JERCन प्रस्तावा परस मातशी उणी वाड मंजूर केली. या विषयाचेर मंत्र्याचे निवेदन अशें आसा. वीज दर वाड ही आमच्या हातांत ना. आमकां JERC म्हणून जे कमिशन आसा ताच्या अंडर भारतीय जे आमचे सरकार आसा म्हणजे युनियन मिनिस्ट्री तांचे मार्फत JERC एक्ट जाता आनी JERC जे कितें सांगता ते आमकां करचें पडटा. देशाचें जे पोल्युशन आसता तें खूब आसा, चड आसा. त्या खातीर ग्रीन एनर्जी तयार करपा खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय. वीज निर्मिती करता आसतना तरी गोश्टी आमी पळोवपाक जाय आनी हे थोडो रेट वाडलो म्हणून लोकांनी पळोवचें न्हय. कारण आमचे रेट जे आसा आमचे रेट 2 रुपया 20 पैसे वयर जावन 100 युनिटाक 2 रुपया 20 पैसे ज्या रेट आमचे आसा ते बाकीचे स्टेटीन जर पळयत आमी 5 रुपया आसा आनी 400 युनिटा वयले रेट जे आसा ते 9 रुपया आसा. आमचे 400 वयले रेट 5 रुपया 60 पैसे आसा. हाचे वयल्यान सिद्ध आसा गोंयांत जी वीज दिता आमी खूब कमी प्रमाणांत लोकां पर्यंत पावयता, कमी रेटीन लोकां पर्यंत पावयता. ती 400 युनिट जाता ताका सर्वसामान्य मनशाचे जे युनिट आसता मध्यम वर्गीय ते 400 सकल आसा. त्या शिवाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान 3 KVA जो सोलर रूफटॉप घाला म्हटला ते जर घालत जाल्यार ऑलमोस्ट वीज तुमकां फुकट मेळटा. मजगती सुचोवण्यो पाळूंक नाशिल्ल्यान आयोगान वीज खात्याचेर टिका केल्या. अनुपालन आणि कार्यक्षमताय वाडोवपा खातीर ताणें परत परत निर्देश जारी केल्यात. तरी खात्यान तातूंतल्या जायत्या गजालींक आडनदर केल्या अशें JERCन नमूद केलें. गोंयकारांक हाचो 2 परिणाम जाता. वीज बिलां वाडप आनी वीज खातें खरेंच विस्वासान घेवपा सारकी आनी कार्यक्षम सेवा दिवपाक सक्षम आसा काय ना हाचेर चालू आशिल्लो दुबाव. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. कांय वर्सां आदीं CCTV कॅमेरे कायद्याची अंमलबजावणी करपा खातीर बसयताले. आता मडगावात गुन्ह्यांव आनी येरादारीची समस्या वाडिल्ल्यान शारात हे कॅमेरे परतून सक्रिय केल्यात. पूण हे खेपे ह्या कोट्यावधी गुंतवणुकीचो योग्य वापर जातलो काय ती परतून तशाच तशी उरतली हो म्हत्वाचो प्रश्न आसा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. नेमांचें उल्लंघन आता सोसून घेवचें ना. वेगान वाहन चलोवपा पासून ते हेल्मेट आनी सीट बेल्ट घालिनाशिल्ल्यांक बेकायदेशीर पार्किंग मेरेन सगळ्या गजालींचेर पुलिसांनी खर कारवाय करपाची घोशणा केल्या. मडगांव येरादारी PI संजय दळवीन खर शिटकावणी दिल्या. ते मडगांव ट्रॅफिक सेल जे आसा ह्या सेलां आसा आनी आतां तुमी जाणा आसतले की मडगांवाक विदाउट हेल्मेट जो कोण येता विदाउट सीट बेल्ट येता एका पुलीस थंय रावन तालांव दिवपाना, हांगा रावन तालांव दितले. हांगा जे रूम आसा ह्या रुमाक तेणी सगळी जी आपल्याली यंत्रणा आसा ती हांगा वयर बसयले कडेन आसा. आनीक जो जो मनीस मडगांवा एरिये भितर जो विदाउट हेल्मेट येतलो या सीट बेल्ट घालना येतलो
ताका चॅनल इश्यू जातले. हे चलन इश्यू जातले काहीशे दीस तांकां दितले की तुमी पे करा म्हणून. पे करून जाल्यार तेंचेर कायदेशीर कारवाई जातली. आज आमकां सांगपाचें म्हणलें जाल्यार जो म्हादेवालो शंकरालो तिसरो दोळो जो आसा हो मडगांव आसा आनी मडगांव हो तिसरो दोळो ओपन केले कडेन आसा. ह्या 2 दिसां भितर हांगा जी यंत्रणा बसयले कडेन आसा ते CCTV कॅमेरा बसयले कडेन मडगांव हे चालू जातले आनी ते चालू जातकीर सगळी जे चलन आसात ही हांगा तयार जातली, हांगा येतली आनी हांगच्यान सगळ्याक वतले. म्युन्सिपाल्टीन फुडाकार घेवन फर्स्ट फेजात एक 27 कॅमेरा बसयल्ले आसात आनी सेकंड दिवाळी पर्यंत उरलेले आनी 22 कॅमेरा बसयतले. सो आता लॉ ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू ते मॉनिटरिंग चालू आसा. सो आमी शॉर्टली ते MB चॅनल स्टार्ट करतले. सो लोकांक रिक्वेस्ट आहा की आता सगळे सिटीन आहा. सो नो एंट्री कोण येता, ट्रिपल सीट येता, विथआउट हेल्मेट आहा ते सगळे दिसता. सो आमी शॉर्टली चलन ते स्टार्ट करतले. केन्नाच्यान कितें लोकांक कितें अपील करपाक सोदता आतां ह्या हेचेर? रूल फॉलो करात. तुमची सेफ्टी फर्स्ट आसा. सो तुमी सेफ्टी गियर म्हटल्यार हेल्मेट घातले, सीट बेल्ट घातलो जाल्यार जेन्ना एक्सिडेंट जातले ते फॅटिलिटी भरपूर कमी जाता. सो फॉलो रुल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जे CCTV कॅमेरा आख्या मडगांवान बसयले न्हू, हांव साबास दिता आमचे पुलीस गोवा पुलिसीचे तशेंच गव्हर्मेंटाक. कित्याक हे बसयले ते फक्त तालावांक लागून न्हू, फाल्यां कितेंय क्रायम देखून जाता न्हू, एक कोण क्रिमिनल येयलो खंय बाबा फुटेज मेळना, हे जाग्यांचेर हे फुटेज मेळपाक शकता कोण क्रायम करून गेलो तो. सो हांव लोकांक सांगपाक सोदतां की आतां कॅमेरा पळय बसयले ते लोकांनी सगळे कायदे फॉलो करपाक जाय. आतां तुमकां तालाव बी येवपा आहा जाल्यार हिंच्यान स्टार्ट जातले, हिंच्यान येतले तुमकां तालाव. तूं कोण हेल्मेट घायना आनी कोण मायनर आहा कोण ते सगळे तेजेर येतले. सो आयजच्यान कितें जावपा जाय सगळ्या लोकांनी, हांवूय फॉलो करतलो आनी तुमी फॉलो करपाक सगळे कायदे, ताकी मागीर बोर्ड मारपा नाका आमकां तालाव येयलो तें येयलो. सगळें सगळे कडेन तुमचे आसले कॅमेरा बसयल्ले त्या हिंच्यान फंक्शन जातले मार्गा बसून हिंच्यान ते स्टार्ट जातले तुमकां चलन धाडपा सगळ्यांक. सो लोकांनी सगळ्यांनी अलर्ट रावचें, सेफ्टी पयलीं दवरची. हांवूय दवरतलो. एक फावटी हांव डायरेक्ट सांगता एक फावटी हांवूय हेल्मेट घालना पूण तुमी घालपा खातीर हांव घालता. ओके. सो आयच्यान हांवूय फॉलो करतलो, तुमी फॉलो करा. ज्यो बुलेट पळय RTOन जशी दिल्या आनी ज्यो व्हेकल्स RTOन दिल्या त्या प्रमाणे ते आसपा जाय. अशा कितें केल्यो मॉडिफाय करून सुद्दां थोडे कितें आयज मॉडिफाय केले जाल्यार दुसरे टायप मॉडिफाय चोरी माती सगळें तुमकां करपाक मेळटा. गाडी आसा तशी ते कंडिशन आसपा जाय. आज ट्रॅफिक PIN हाडले कडेन आसात. PIN हाडल्या ट्रॅफिक PIN आज हाडले. ट्रॅफिक PIN हाडल्या पळय तो हाडटा. ट्रॅफिक PIN काल हांवें पळयल्लो आमगेलो हो दळवी सायड, तो तुका बरें काम करता. म्हाजे सोमाराक देवून तो तेंचे गाडये पळयतालो ते खारेपण हाडटा ताजेर म्हाका तो बरें हें करता, बेस्ट करता. पूण हे असली धरपाक जाय कित्याक आवाज चड जाता. आवाज जाता डॅबे 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 वता कान फुटा लोकांची बुलेटी आनी कितें मोटरसायकली. आतांची यूथ म्हणजे तूं जाणा चडशे तुका गांजाचेर आसतात ते पळोवपाक तेंच्यांनी. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कर्नाटक विक्रेत्यांकडल्यान फुलांची उणी पुरवण जाल्ल्यान रोजांच्या दराचेर परिणाम जालो. दिवचले हाची देख पळोवपाक मेळटा. फुलांच्या बाजारात दसऱ्याच्या आदल्या दिसा फुलां गोंयांतली नासून भायलीच येता. फुलां विक्रेत्यांनी माहिती दिली. गोंयांत रोजांच्या पिकावळींत उणाव जाल्ल्यान कर्नाटकासावन फुलां हाडटात. ते भायर म्हारगायेक लागून वाद जाता. भायले येवन फुलां विकपाक बसतात आनी थळाव्या विक्रेत्यांक गिरायक नाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. कित्याक गांवठी कित्याक ना म्हटलें? गांवठी फुलां जायना रे बाबा. जायना आतां मेळना. गेल्या वर्सासून मेळना. वर्सात फुलां गांवठी पडत ना भायलीच फुलां. कित्याक पयलीं गांवठी फुलां मेळटालीं आतां कित्याक मेळना? खंय कोण करता? कोणूच लायना म्हणटा. सगळी भायलीच फुलां. हांव पटुले ना आनी म्हाका पटुलोच जायना. आनी हे आतां कितके पयशे कितें रेट लायला तुमी? तेंच्यांनी सकाळी लायली 100 मागीर दनपारां केली तेंच्यांनी 150 आनी ही शाण्या 100 घेतली. आमचे पयशे सुद्दां जायना. तेंच्यांनी अशे 4-4 ट्रक घालून खालच्यान फुलां तेंच्यांनी घातलेली आहा. तरी सवा पावस खूप पडटालो तरी फुलां कमी येयली नाल्यार आज ताका लागून 150 रुपये सकाळी विकला. आता 100 रुपये आमी लायला आता फुलां हाडून.
फुलां कित्याक कमी येयली? किंवा कर्नाटकात पावस खूप पडटा, पावसाक लागून कमी येयली फुलां. फुलां पिड्ड्यार जाल्यार काय काय पावसाक काडूंक गावना न्हू, पावसान काडल्यार पिड्ड्यार जाता. गेल्या वर्सा रेट कितें आहलो? 200 रुपया पर्यंत जालो. ह्या वर्साक आमी 100 रुपया 150 रुपया जालो. सगळे कडेन तशेंच आहा. हा सगळ्या तशा. आनीक येतले फुलां बी अशें? ना आनी येवचे ना, आयज 8 दीस. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. दसरो हो हिंदूंचो मुखेल उत्सव, जाका विजयादशमी अशेंय म्हणटात. गोंयभर दसऱ्याची उमेद पाताळ्ळा. साबार कार्यावळींचो मेळ घेवन हो दसरो व्हडा उमळशिकेन मनयलो. ह्या वेळार सांस्कृतीक आनी धर्मीक कार्यावळींचो आस्पाव आशिल्लो. पळयात गोंयभर मनयल्ल्या दसऱ्याचे कांय उमेदीचे खीण. नमस्कार, म्हजें नांव सोनू शेडगांवकर. हांव एक हस्तकला कारागीर. आयज आमी दसऱ्याच्या निमतान ही शस्त्रपूजा केलेली आहा आणि जे आमचे सगळे समस्त गोमंतकीय आसा तांकां आमी दसऱ्याच्या निमित्त शुभेच्छा दिता. पूजा कसली करतात आयज खरें म्हणशी जाल्यार सगळे जे कारागीर आसा किंवा ज्या क्षेत्रांत काम करतात ते आपले शस्त्र आयज सगळे जाण आपल्या दसऱ्याच्या निमित्तान पुजेक लायता. हांव एक हस्तकला कारागीर. आमी आयज दसऱ्याच्या निमतान जी आमचे हस्तकला क्षेत्रांत जे आमकां कार्यक्रम आसतना जी शस्त्रां लागता, एक मशिनरी जी लागता, ग्राइंडर म्हणा किंवा ती मशिनरी म्हणा, हे ड्रिल वर्क किंवा पकड, हे जे सगळे आमी जे कोकोनट क्राफ्ट करता तातूंत आमकां ते उपयोगी आसता. तशेंच जे आमची मशिनरी आसता ती आमची मिसेस काम करता, ती काय ते एम्ब्रॉयडरी आनी कितें कितें डिझायन करपाक आमकां ती जायी पडटा. तशेंच बाकीचे क्षेत्रांत आमचे जे घुंगरू किंवा नटराजाची आमी पुजा केलेली आसा, तशेंच जे घरगुती जे साहित्य लागता तांची आमी पुजा केलेली आसा. श्री शांतादुर्गा बाळीकरीण देवस्थानात पालखी उत्सव मनयलो. आयज पालखी देवळा सावन बाळ्ळी 4 रस्त्यार वचून परत देवळात येवन दसरो मनयतात. पळयात काय उमेदीचे खीण. म्हणजे आश्विन शुद्ध प्रतिपदा. आश्विन शुद्ध प्रतिपदे दिसाक पयलीं देवळां आमी घट स्थापन करतात. घट स्थापन करतात तेन्ना आमी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, नवदुर्गा आनी दोनी देवीचें आवाहन कलशाचेर पुजन करतात. नाल्ल दवरतात कलशाचेर आनी तेजी पुजा करतात. तेजे नंतर दर दिसाक आमगेल्यो माळ आसतात. पयल्या दिसाक, दुसऱ्या दिसाक, तिसऱ्या दिसाक, चवथ्या दिसाक म्हणजे लास्ट 9-10 दीस म्हळ्यार 11 दीस म्हळ्यार माळ घालतात. डेली घटाची पुजा आसता, नैवेद्य आसता. सांजची दर दिसाक आमगेलो बकराचो उत्सव आसता. पयलीं आमची रातची आमी घटाची आरती करतात. तेजे नंतर घट म्हळ्यार देवीची आमी स्थापना करतात, कलश स्थापन करतात, ताका घट म्हणटात. तेन्ना त्या पयल्या दिसाक रुजवान वयल्यान फुलां घालतात, सगळें नव धान्य ती फुलां घालतात. रुजून आयल्या नंतर दसऱ्या दिसाक पालखी जेन्ना मठार वचून आयल्या प्रसाद म्हणून आमी चोडपाक वाडटात. 9-10 दीस म्हणजे एक रात कपला 10 दीस, 11 दिसा दसरे अशें वाडोवन तितलें बरें आसता. आठवण इतलें कमी जायचें. तेन्ना 10 माळ येयलो, 11 दिसा दसरो येयलो. दर दिसा सकाळची पुजा
दनपारचे नित्याचे 8 दिवस सांजची मकराचो उत्सव आसता. पयल्या दिसाक, दुसऱ्या दिसाक, तिसऱ्या दिसाक, चवथो, 5 दिसाक पंचम आसता, पंचमीची पालखी आसता, प्लस मकर उत्सव आसता. तशें 10 दीस पर्यंत मकराची पालखी हांगसून बाळ्ळी वचून 11 दिसाक म्हणजे 10 दिसा सकाळीं तो घटाची पुजो करून आमी नेवेद्य दाखोवन घट विसर्जन करतात. माळ जो घातिल्लो आसता तो माळ आमी परती करतात, म्हणजे उलट हें करून दवरतात. तेजो घट विसर्जन केलो की तेजे नंतर आमकां फलाटकार सुपारी दिता. मेन उत्सव कसो आसता, फलाटकार आमकां सुपार दिले नंतर तो उत्सव आमगेलो चालू जाता. फलाटकार म्हणजे व्हडले एक वांगडी बरें ताजे कडल्यान आमकां घटाची सुपारी दिता. तो पयल्या दिसा दिता, लास्ट दिसा ताका मागीर आमी श्रेय म्हणून ताका परती सुपारी दिता. सगळें जालें नंतर घट आमी विसर्जन केलो की वांगड्यांक घेवन दनपारचो दसऱ्याचो अभिशेक करता. अभिशेक घातल्या नंतर आमचें कशें आसता, ब्राह्मण सुवासीन कुमारिका ही संराधन वाडची पडटा. म्हणजे दसऱ्या दिसा ती संराधन वाडपाक जाय. संराधन वाडून जाल्या नंतर मागीर आमगे दसऱ्याक सिमेचें उल्लंघन जावपाक जाय. ह्या उद्देशान देवी बाळ्ळीक त्या रस्त्यार वयता. त्या रस्त्यार बाळ्ळीक स्थान त्या स्थानार वचून ती बसता. थंय मागीर आपल्याची पुजा, देवीची पुजा, वांगड्यांक तिळो, ताजे नंतर कौल दितात. देवीचो कौलाचो नाल्ल व्हरून देवीच्या नांवान लोक घरान दवरतात कौल. मागीर तांकां लोकांक भेट दिली ती कोणी उटी भरता, देवी दारां आयले तेन्ना उटी भरतात. आनी नंतर हें सगळें करून कौल जाले नंतर देवी आसता तशी मागीर परती देवळां येतात. देवळां आयल्या नंतर आमगेलें तें रुजवण जें आसता प्रसाद म्हणून सगळे वांगड्याक आमी तें वाडटात. आनी अशें करून आमची उत्सवाची दसऱ्या दिसा संगती जाता उत्सवाची. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 46वे सेंट जोसेफ फेस्टिवल फुटबॉल सर्तीत मंडोपा स्पोर्टिंग क्लबान युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावलीक हारायलो. 8-7 असो पराभव करून मंडोपा स्पोर्टिंग क्लबान फायनलीत प्रवेश केलो. मंडोपा स्पोर्टिंग क्लबान युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावलीक 8-7 अशा फरकांनी हारावन सर्तीच्या फायनलींत सुवात मेळयली. टाय ब्रेकरा वरवीं युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावलीक हार खावची पडली. मॅच एकदम बरी जाल्या, एकदम टफ. दोनूय टिमी बरी आसल्यो आनी खेळ एकदम मातशें टेन्स जालो. पयले युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावली हांणी 2 गोल केले आनी लास्ट मिनिटीक मंडोपा स्पोर्टिंग हांणी ते बाद केले आनी मागीर टाय ब्रेकराचेर मंडोपा स्पोर्टिंग 31 जाले.
आतां हांव सगळ्यांक अपील करता की आमच्या शेवट्याच्या खेळाक जो जातलो 12 तारखेर आनी जातून भेटलेले गाडी नेंचेल आनी आयच्या जिखणार मांडप आयस्पोटी सो व्हडले संख्येन क्रावड जातलो म्हूण हांव सोजमतां. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. राज्यात फुडले कांय दीस वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. मळबात कुपां दाटतली. तापमानात थंडसाण जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सप्तकाच्या शेवटाक कांय सुवातांनी हलको ते मध्यम पावस पडटलो. पावसांत कांय प्रमाणांत उणाव जाणवतलो. फुडले कांय दीस पावस चालूच आसतलो पूण घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय दिवंक ना. सकाळी दव पडूं येता. शुक्रारचे तापमान 24 ते 31 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट ना. पावसांत उणाव, गळटले थंड वारे. वत पावसाचो खेळ. मळबांत दाटतली कुपां. सकाळी कांय सुवातांनी दव. तापमानांत थंडसाण. शुक्रारचे तापमान 24 ते 31 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस.